भुरग्यानो, आमच्या जिणेन वेगवेगळ्या वेळार वेगवेगळ्यो घडणुको घडतूच रावतात. कांय घडणुकांनी आमी खूब खोशी जातात तर कांय घडणुकांनी आमी खूब दुख्खी जाता. कांय घडणुको तर अश्यो आसता की जातून आमी खूब भियेता. पूण अशा वेळार आमची शक्त कशीच उपेगाक येना. त्या वेळार गरज आसता ती आमच्या बुद्देची. असोच एक पाठ आमी शिकया. पाठाचें नांव जावन आसा शिटूक म्हातारी. एक आसली म्हातारी. ती गरीब आसली. तिका आसलो एक नातू. नातू म्हळ्यार म्हातारीच्या चल्याचो चलो. म्हातारी ताका अपुरबायेन बाबू म्हणटाली. अपुरबायेन म्हळ्यार मायेन. त्या बाबूक आवय नासली आनी बापूय नासलो. त्या खातीर म्हातारीच ताका पोसताली. म्हातारी दीसभर जाता तितलो वावर करताली. वावर करप म्हळ्यार काम करप. बाबूच्या फुडाराचो तिका हुस्को आसलो. ते खातीर ती जोडीचे थोडे पयशे कुशीक दवरताली. जोडीचे पयशे म्हळ्यार काम करून जोडलेले पयशे. तिगेर एक ल्हानशी पेट आशिल्ली. जमिल्ले पयशे ती त्या पेटयेनूच दवरताली. ल्हव ल्हव करून तिचे कडेन बरोच दुडू जमलो. दुडू म्हळ्यार पयशे. एक दीस एका चोराक म्हातारेच्या त्या पोटल्याचो दुबाव आयलो. त्या चोरान येवजिलें की काळोख जातकच आपूण घरान वचून लिपतलो. तसो तो काळोख जातकच म्हातारेच्या घरान गेलो आनी पेटये फाटल्यान लिपून बसलो. रातच्या वेळार म्हातारी जेवण खावन न्हिदपाक गेली. पूण बाबूक मात काणी आयकल्या बगर कशीच न्हीद येनासली. ताणें आजये कडेन वचून म्हळें, आजये, काणी सांग मगे. कसली काणी रे? अशें म्हणत म्हातारी वाजेली. त्या म्हणसर म्हातारेची नजर पेटये कडेन गेली. पळयत जाल्यार एक चोर पेटये फाटल्यान लिपलेलो तिका दिसलो. त्या वेळार मात ती भियेली. पूण ती बरी शिटूक आसली. शिटूक म्हळ्यार हुशार. बोवाळ करत जाल्यार चोर येवन मारीत म्हूण ती ओग्गी रावली. आनी बाबूक म्हणपाक लागली, बाबू, दार उगड रे, खुबूच उजो जाता सायबा. मागीर काणी सांगतली मगे, अशें बाबून म्हातारेक विचारलें. हय रे बाबा, सांगता, अशें म्हातारेन बाबूक सांगलें. तेन्ना बाबून दार उगडलें आनी परत तिचे कुशीक येवन बसलो. आनी म्हातारेक बाबू म्हणपाक लागलो, आजये, काणी सांग मगे. तितल्यान म्हातारेन आपल्या ल्हानपणाची काणी बाबूक सांगपाक सुरू केली. आयक, जाणा मरे बाबू, एक दीस किसर लागून म्हज्या हाताक फोड आयलो. हाताक उजूचे आनी तडतड मारपाक लागले. आवयन फोड फोडपाक सूय हाडली. ती सूय पळोवन हांवें बोवाळ मारलो. आवय गे आवय, नाका गे सायबिणी, सोड गे म्हाका, अशें म्हणत म्हातारी खऱ्यांनी जाड्डली. तिचो तो बोवाळ आयकून तिचे शेजारी जागे जाले. मागीर सांग मगे आजये, अशें म्हणत बाबू कसोच थार नासलो. म्हातारी फुडें सांगपाक लागली, मागीर आवयन म्हाका घट्ट धरलें आनी सुयेन फोड फोडलो. तो मातसो चिड्डिलो मात. रक्ताची फळफळीत धार व्हांवपाक लागली. तें रगत पळोवन म्हजो आवरो उडलो. आवय गे आवय, देवा पाव रे सायबा, आवय आवय, अशें म्हणीत जशे तरेन ल्हान आसतना म्हातारी आड्डल्ली तशीच म्हातारी मोट्या मोट्यान आड्डुपाक लागली. तिजो तो बोवाळ आयकून शेजारी बेगीन दाणे घेवन भायर सरले आनी म्हातारेगेर आयले. त्या वेळार म्हातारेन शिटूकसाणेन पेटये कडेन बोट दाखयलें आनी कुरू केली. कुरू करप म्हळ्यार खूण करप. आनी शेजाऱ्यांक सांगलें, तो पळय, चोर लिपला. तेन्ना शाणून चोराक धरून भरभरीत भायर ओडलो आनी सगळ्यांनी मेळोन ताका बरोच बडयलो. सगळ्यांनी म्हातारेच्या त्या शिटूकसाणेची बरीच तोखणाय केली. पाठान आयिल्लीं
नवीं उतरां. शिटूक म्हळ्यार हुशार. उजो जाता म्हळ्यार उकाडो जाता. आवरो उरलो म्हळ्यार तांबो वचप. कुरू म्हळ्यार खूण आनी तोखणाय म्हळ्यार तुस्त.